Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. हांव लिंडा वास्कोसान आयल्या पूण आमी पयलीं दिवाडी गांवांत रावतालीं आनी तिसोत्तान आमी सगळीं नोयनां करतालीं सकळींच्या सायपाच्या बाळतान मागतालीं आनी आमचीं सगळीं ताणें मागणीं आयकल्या देखून आयज पर्यंत आमी ताच्या पांयां सरचीं येता मागूंक आनी दाखोवंक आमचो वावाड आनी ताका थँक्यू म्हणपाक. हांव ओफेलिया गांवांत वास्कोचें म्हजी मांय जुयेंची आनी म्हज्या मांयक एकदम आवडटालो सान फ्रांसीस सावेराचो आनी म्हज्या मांयच्या वरवीं आमकां सगल्यांक वाडला आनी आमचीं सगळीं कामां पुरी जाता. Hi, I'm Mitu. He's my husband. Yeah, I'm Ashok. We are from Noida, and we came here to visit the Saint Xavier Church. So, we have heard a lot about this church. Yeah. We right now we are feeling very divine here, and it's very religious feeling. Anything you want to say? So much vibrations we are feeling right now, and it's so And religious. we heard that when we visit this church, all our wishes comes true. Yeah. And we just wish the same. And we wish the same. We pray. And we just wish the whole God bless whole earth. Yeah. पूण खुशालकाय म्हाका भोगता ह्या सुवातेर ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक. कित्याक भोगता काय थोडे दीस फाटीं कितें जिवितांत मातशें सॅड कसो जाल्लो आनी सिन्स आय वॉज पार्ट ऑफ द नोवेना ऑर्गनायजेशन मिटिंगेक येवपाक पडलें आनी ह्या मिटिंगेक येयल्लो कडेन सान फ्रांसीस शावेराचे कुडी लागीं हांव गेलों आनी थंय उबो रावन ताचेर नदर मारून खेरीत एक खुशालकाय कशी अणभवली. सॅड आसलो खरो हांव पूण एक खुशालकाय अणभवली आनी ही खुशालकाय कित्याक आय वॉज ब्लेस्ड टू स्टँड बिफोर ग्रेट पर्सनॅलिटी. ह्या संवसाराक धांवची आहली ती वाट ताणें धांवन काडली आनी सुर्गीच्या राज्यांत देवाच्या मुखार तो आसा आनी आय वॉज फिलींग ब्लेस्ड जो कोण देवा मुखार आसा ताचे मुखार हांव उबो रावूं. मायट बी तो खुशाल आसा देवा मुखार उबो रावूं आनी तीच खुशालकाय म्हाका अशी अणभवली आनी क्रिस्तांवां आमचे भितर एक बरवसो आहा देवाची. देव आमकां बरवसो दिता आनी खेरीतपणी हांव सॅड आसलो खरो जिवितांत कांय आडकुळीक लागून खेरीतपणी एक बरवसो कसो मारलो आनी ह्या दिसांनी हांव नव्यान वांटो घेता आनी हिंगा आदार कसो दिवंक आसा. थोडो वेळ ताच्या मुखार उबो रावता आनी खेरीतपणी हॅप्पी कसो जाता तेजे मुखार रावपाक. म्हजें नांव मारिया न्यूनीस आनी हांव केपेंचें. गोंय सायब आमचें म्हाका खबर आसा हांव न्हू जेन्ना हांव तेन्ना ल्हान अशें फर्स्ट तेजें जालें एक्सपोजिशन दॅट वॉज इन 1974. सो तो म्हाका खबर आसा. सो आफ्टर दॅट हांव सदां येयलां म्हणजे एवरी इयर येता. म्हाका 2 वर्सां मातशें हांव ना तेन्ना येवना आनीक म्हाका एकदम वाडटो जो कितें म्हाका मागलो सगळें मेळटा. आनी दुसरी आमची भुरगीं पासून भायर सावन बाय येयलीं न्हू एक दीस आसो तें मम्मी ओल्ड गोंय हांव म्हणटाय ती. सो हांव येताच येताय आमी आनी म्हज्या भुरग्यांकूय धोपा आवड पयलींसान येसो. म्हजें नांव अवरिका डिसूजा पार्रा. आमकां सान फ्रांसीस राखता सांबाळटा आनी आमी तेजे वसत मागता आनी तो आमचे वसत मागता. म्हजें नांव आरेता रिबेरो. हांव सांत इस्तेवासान आयल्या आनी सान फ्रांसीस शावेराचेर सदांच म्हजो भावार्थ आहा. हांव भावार्थान कितें मागयलें म्हाका केन्नाच फाल्त करूंक ना आनी सगळीं आमी ह्या नोवेनांनी भाग घेवन सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेना बऱ्या भशेन करता. म्हजें नांव जुझेफ ब्रागांझा. हांव सांता क्रुजचो. म्हाका सान फ्रांसाचेर खूब बाळ्त आहा आनी तेणें म्हाका जायतें बरें केलें. ह्या फुडें हांव मागता ते कडेन सान फ्रांसीस शावेरा कडेन बरें करचें आनी सगल्यांक बरें करचें आनी आख्ख्या संवसाराक बरें करचें आनी सगल्यांक राखचें आनी हें दुयेंस आसा तें सगलें पयस करचें. हांव तेजे कडेन उपकार मागता हें दुयेंस पयस करचें.